दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन लोकमान्य बाल गंगाधर टिळकाच्या 103व्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली ओंपली। ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, मुखेल सोयरे आणि ज्येष्ठ छायाचित्रकार अरविंद तेंगसे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। बाल गंगाधर टिळक आणि स्वतंत्र लढ्यात आपल्या पत्रकारितेंतल्यान भव्य योगदान दिलेले आसा अशें ह्या वेळार मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलोवप केले। टिळक वयाच्या 14व्या वर्सापासून पत्रकारिता त्यांनी कमेस केली। म्हाका करून हांव ते वाचना तितलेच तुमचे भितर सांगता की वयाच्या 14व्या वर्सापासून ताणें बरोवपाक कमेस केल्ली आनी ताजे वांगडा वयले त्या वेळार लिडर्स सगळे म्हणजे ताणें व्हडलोसो खंयचे चळवळीन बी भाग घेवना, पूण ज्या पेनान ते बरयताले आनी ज्या पत्रकारीत म्हणजे जे शब्द ते खंयच्या पेपराचेर जावं कागदाचेर बरयताले त्या शब्दाक इतलें म्हत्व आसतलें त्या वेळार। तुमी चिंतात आयचे आमचे सगळे डायनामीक पत्रकार आसात जे वेगळे वेगळे प्रसार माध्यमांतून आपले बातमी हाडटात, पूण त्या टायमार बाल गंगाधर टिळक हें अशें व्यक्तिमत्व जावन गेलें ह्या आमच्या हिंदुस्तान भारता भितर। ताणें आपल्या पेनान ज्या शाहीन जे शब्द खंयच्याय पेपराचेर बरयले त्या चळवळीच्या टायमार तुमी चिंतात हो काळ कसलो आशिल्लो आनी तातूंतल्यान सगळो भारत देशभर बरो संदेश गेलो। काही ताजे बरयले लेखणीनच ताजे काही बरे बरे गुण आपणायले गेले।